Page 10, A21, page 10. Nowym git rodzun gaja, borme svora wakana, shekan shik pritu me voy, devak sot gita gaja, borme svora cha mana, gita gajona kora, voy karat nau devache. Borgotat taron tanche. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. आयज आमी तुमची मागणी जी आसा ती मनांत धरून ह्या मिसाची जी खेरी इंतेसां आसा ती मनांत धरुया. ग्लेमार आनी मोनिका ही आपलो काजाराचो दीस मनयतात. आमी रोजारियो मानुएल दायस हाच्या ओतम्या पासून मागया. लुइजा डिसूजा आपलो 16वो जल्माचो दीस समरमता तिचे पासून आमी मागया. आनी हांकां कोवीड जालेले आसा ती मागणे मागतात आनी हे मीस त्या पासून भेटलेले आसा. जोसफीन जेवी जॅक, त्या भायर थॉमस, आमचो फादर जोवितो, फादर जोझफ हांचे पासून आमी मागया. त्या भायर दुसरीं जाणां आसात तांचे पासून. आनी मीस भेटयता मोनिका रॉड्रिगीस, तिचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जावच्याक. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. हे मिसूय आमी 25 एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉमिनिक सुवारीस ताचे पासून आमी भेटयता. तर ही सगळीं तेसां मनांत दवरतना आतां आमी देवाचें भोगसणें मागया. जेजून आमकां सगळें शिकयलेलें आसा, ताचें उतरां आमी आयकलेलीं आसा. ताणें आमकां सांगलां, म्हजें मांस आनी म्हजें रगत खरें खाण आनी खरें पिवण. आमी तें सोत मानता, पूण ते भाशेन आमी जियेता वो भशेन वयले वयर तरंगता. तसलें जिवीत आमकां नाका. आमी खरी ताचेर बावड दवरता जाल्यार तो आमचें सगळें वावुरतलो. आनी आमी पयले वाचपण पळयतले कशे भाशेन लोक सगळो पेद्रू जेजूक एकवटोन सगळो वावर करता. कसलो वावर करता? देवाचें जेजूचीं उतरां परगोडटा. त्या भायर जे कोण आर जालेले आसा तांकां तो बरो करता. जीं कोण मेलिल्लीं आसा ताबिता तिका जागी करता, उठ्ठयता. हे भाशेन लोक खरो जेजूचेर बावड दवरता. आमी असलीं खुणां करिना. आमी जियेता पूण वयल्या वयर हें खोलायेचें जिवीत आमी जिवच्याक ह्या वेळार आमच्या पातकांची भोगसणें मागया. सगळीं जाण काळजान थावन म्हणया, हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर्प दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विस्वास ठेवतले आमकां पवित्र स्नानाचे जोरीन तुवें नवीं केल्याय. सोर खोटेपणाचेर जैत व्हरून तुज्या उदारपणाची कृपा विस्वाशीपणान आमी सांबाळूंक तूंच आमकां तुज्या भुरग्यांक मोयपासान राख. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता
आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. आख्या जुद्यांत, गालिलियेंत आनी सामारियेंत पवित्र सभा सवसायेन जियेताली आनी सोम्याची भक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन भरोवन तो वाडत वेताली. गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रू शेकी लिदेंत रावतल्या वखदांशी पावलो. थंय ताका एनियास नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो खाटीर पडलेलो आसलो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनियास, जेजू क्रिस्त तुका बरो कोत्ता. उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कर. आनी तो रोखडोच उठलो. लिदेंत आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी ती सगळीं बाबार्थ धरून सोम्याशी परतोलीं. जोपा नगरांत ताबिता नांवाची एक भक्तीन आसली. आपल्या जिवितांत ती सदांच खूब दयाल करण्यो करताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. तांणी तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडांत दवरली. लिडा जोपाक लागींच म्हणटोच पेद्रू थंय आसा म्हणून तांणी आयकलें. ताकतीन दोगां मनशांक ताचेशी पाठयले, अशें सांगून, जाता तितले बेगी आमचेशी ये. तांचे बरोबर पेद्रू न्हीद आयलो आनी पावतोच ताका तांणी उंचल्या कुडांत व्हेलो. ताका वेडो घालून सगल्यो विधवा रोडटाल्यो आनी आपणाक दोरकोशान आंगली आनी हेर वस्त्रां केल्लीं ती ताका दाखोवंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सगल्यांक भायर धाडली आनी दिमी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन परतून ताणें म्हणलें, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळयोवन ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भक्तांक आनी विधवांक आपयली आनी ती जिवी जाल्या म्हणून तांकां दाखयलें. ही खबर सगल्या जोपाक गाजली आनी जायत्यांनी सोम्याचेर भावार्थ दवरलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हणून आमी ताका फारीक करतल्या. सगळीं म्हणया, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हणून आमी ताका फारीक करतल्या. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हणून हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हणून आमी ताका फारीक करतल्या. सोबे बाजार सगळे ताचे परचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पालतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हणून आमी ताका फारीक करतल्या. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकरणेचो पूत. म्हज्यो साकली तुवें तोडून उडयली. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हणून आमी ताका फारीक करतल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत, तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान
महिमा तुका सोम्या. जेजूच्या शिश्यांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुट्टात म्हूण आपणाचेच वस्तुंगी जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चोडटाणा तुमी देखशा जाल्यार आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारना. तुमकां हांवें सांगल्यांत ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदें विस्वास दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास दवरची नासली आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच थावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांव तुमकां अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगोर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिश्यांतल्या जायत्या जाणां फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुयी वचूंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं आनी तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां भायलो आकार पळयता ती जावन आसा कूड. पूण आमचे कुडींत जे सांदे आसा, कान म्हूण हांवें आयकतात, दोळे पळयतात, नाक सुस्कार घेता, हे भाशेन आमी भायल्यो वस्तूंक अणभवता. पूण हे हिंचोर जाणो जाता भितरले कुडींत. आनी भितरली कूड म्हणजे मन. भितरले कुडींत मनूच न्हय पूण भावनाय आसात. आनी चिंतना भावना आमकां एक दिशा दिता. म्हणटच हें सगळें भितरलें. पूण हें सगळें भितरली कूड आनी भायली कूड कशी जिवी आसा? सुस्काराक लागून न्हय. सुस्कार आमकां कितें दिता? आत्मो. आनी आत्मो आसलो म्हणटच आमचे मदें आमची कूड आनी मन जिवी उरता. तर आमकां आयज जेजून सांगलां, म्हजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हणटच आमकां हिंचोर तें कळोन येता आत्म्याच्या पांवड्यार आनी थंयसर आमकां जिवीत मेळटा. पूण तें आमी कशें समजता? मनांत. मनाच्या पांवड्यार तें समजता आनी आमच्या कुडीच्या पांवड्यार आमी तें चालीत हाडटा. पूण हें तर आमकां सारकें स्पश्टपणे समजलें जाल्यार बाकीचें एकदम सोंपें. आनी आयचीं उतरां जेजूचीं आमकां तेंच परगट करतात. तर तो म्हणटा, हांव तुमकां म्हजें मांस आनी रगत दितां. कित्याक लागून? तुमकां जिवीत मेळच्याक. हिंच्या पांवड्यार आतां कुडीच्या आनी मनाच्या. पूण ताची उतरां आमकां आत्म्याच्या पांवड्यार घट दवरतात. म्हणटच ही तिनूय आमच्या काळजान तो आमकां हें सगळें शिंकयता आनी बाळगून दवरता. हें तर आमकां समजलें जाल्यार आमी पेद्रू भाशेन जेजूच्या एकवटान दुसऱ्यांक जेजूच्या नांवान बरीं करूंक लागतलें. जेजूच्या नांवान सगळें करूंक लागतलें आमी. म्हणटच हे भाशेन जालें की ना, मागीर हीं ओचोऱ्यां जी आमी पयल्या वाचपान पळयल्या ती आमचें सगळें घडटलीं. आतां तें घडटात की घडना त्या पांवड्यार तितली व्हडी हांतून न्हय, पूण ल्हान ल्हान वस्तूंनी
खूब मिलाग्री आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान घडटात ती आमकां अणभव घडलेलो आसा. तर आमी ती अदिकूय खोरायेन जिवोवच्याक ह्या वेळार देवा कडेन मागया. आनी देव सदांच आमकां आपयता. एकलो मार्क रॉय म्हणून आसलेलो, तो जर्मनीचो आनी तो सिंगमरिंगन म्हणटा पळय थिंचरलो. ताचो पाय म्हणजे त्या शाराचो वडील आसलेलो. वो एकदम हुशार भुरगो आसलेलो. ताणें लॉ स्टडी केले आनी तो लॉयर जालो. लॉयर जाल्या उपरांत तो गरिबां पासत खूब वावुरतालो आनी ताका गरिबांचो आपोस्तल म्हणून ताका नांव दिलें. पूण 30 आनी 4 वर्सांचो आसतना ताका इतली वीट आयली, कित्याक बाकीचे पळय आसलेले ते आदवोगाद ते लोकांक फसयताले, पयसो करताले. आनी हे भाशेन ताका ती वीट येवन ताणें सगळें सोडलें आनी तो म्हणूंक लागलो हांव पाद्री जातलो. आनी तो कापुचीन वर्दीन ताणें प्रवेश घेतलो. आनी ताणें तेन्ना 4 ऑक्टोबराचे म्हणटोत फ्रांसीस दी असिसाचें फेस्त ताणें आपलें नांवच बदल्लें. हांव फिदेलिस म्हणून ताणें नांव घेतलें. तो इतलो हुशार आसलेलो, उलोवपाक इतलो बरो आसलेलो, आदवोगाद न्ही तो. ताका ते प्रोटेस्टंट पळय जाल्ले तांचे शीन धाडलो. खंयचो धाडलो? स्विट्झर्लंडाक. जर्मनी सावन स्विट्झर्लंडाक आयलो. ताचें प्रवचन इतलें बरें लागलें लोकांक की खूब जाणां परतून कॅथलीक जावंक लागलीं. मागीर ताका अशे भाशेन कोत्ता म्हणून ताचे वडदीनूच ताका परतून त्याच शारांत धाडलो आनी पाप साहेबान ताका एक आनीक अधिकार दिलो. तो म्हण लागलो तूं आतां वडील हे संस्थेचो, प्रोपगंडा ऑफ रोम पूण प्रोपगंडा ऑफ फेथ ताचो वडील केलो. आनी तो एकदम सादेपणान जियेतालो. सगळो लोक देवाचेर पातयेवन रावतालो. ताचे कडेन फकत एक खुरीस, आमच्या सायबा भाशेन खुरीस घेवन ताचे बायबल, इगोर्ज मातेची मागणी आनी तांचे संस्थेचो नेमलेख ताणें घेतलेलो आसलो. तितलेच वस्तू आनी देवाचेर पातयेवन तो सगळो गो त्या बागांत वेतालो. एकदम पांयच वेतालो आनी थंयसर हिम आसतालो, सगळें आसतालें. पूण तो देवाचेर पातयेवन सगळो वावर करतालो. मागीर ताका परतून थंयसर ग्रिसान म्हणटा पळय थंयसर धाडलो आनी ताणें त्या लोकांक सगळ्यांक वडील पळय जे आसलेले प्रोटेस्टंट आसलेले पळय तांकां सगळ्या जाणांक रातचो तांचे बरोबर उलोवन तांची मनां उजवाडा येतालो. हे भाशेन तांची मनां उजवाडा येयल्या उपरांत ती परतून कॅथलीक जातालीं. हे प्रोटेस्टंट पळय पाद्री आसलेले तांकां एकदम राग आयलो आनी ताचे विरुद्ध ते सगळे उलोवंक लागले. तो म्हणूंक लागलो तो पॉलिटिकल हांगसर कितें काम करता अशेंच घराणे घातले. ताका काडलो आनी सगळें वजीर ताका मारून उडयलो. हे भाशेन ताचें सगळें काबार जालें. काबार जावंक ना. जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान सगळो वावर करता, जेजू भाशेन आमी पुनर्जीवन जाता. पळयात, तो आपल्या पासतूच जियेतालो. पूण जेन्ना तो जेजू पासत जियेलो आतां पर्यंत आमी ताचो उगडास करता आनी ताका लागून आमी सगळीं हांगसर मिसाक पर्यंत येता. हेंच पुनर्जीवन जिवीत न्हय वय. तेच भाशेन कितले सांत भक्त आमचे इगोर्ज मातेन आसा जे जेजूच्या एकवटान आपलें जिवीत सातात. पूण आमचेय मदें कितलीं जाणां तुमी जेजूक एकवटान तुमचें सादें जिवीत जियेतात, तुमी सांतां भोगता. तर हें अदीक आमी खोलायेन जिवोवच्याक ह्या वेळार जेजूच्या एकवटान रावया. आनी आतांच न्हय पूण घरा गेलीं की ना रातचीं 5 मिनट, सकाळचीं 5 मिनट केन्नाच विसरो नाकात. सगळें भितर आहा तितलें जेजूचेर दवरात. सारकीं स्वतंत्र जायात, बरी जॅम काडात. सकाळीं जेजूक एकवटोन परतून दीस मागीर आमी जेजू बरोबर सारूंक ताची गोठाय मागया. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें कुडीचें मनाचें तें जेजू सोबें आसा. तें जेजू सोबें आमी सुस्कारांतल्यान दवरया आनी तातूंतली तो आमकां सुटका दितलो. कित्याक तो आमचे पासून मेलोलो आसा आनी आमची पातकां ताणें धुवन काडलेलीं आसा आपल्या रोगतान. तर हे परी ताच्या नांवांत आमकां ही सुटका मेळूं आनी अदीक आनी अदीक देवा बापाचे येवजणे प्रमाणे जेजू सोबें आमी घडोवन येवं दी.
आनी ताका एकवटून आसा म्हणटच सगळीं आमची इंतेसां आसा तितलीं आमी देवा फुडें मांडया. मांडलेलीं आसा. सायबा तूंच ती शांती पावय म्हणून ताचे कडेन आमी विनंती करया. आनी संवसारांत हे कोरोना व्हायरस खूब हाल कोत्ता आनी तें वाडत आसा. आतां इंडियेक पर्यंत 3रो ताचो भाग आयिल्लो आसा म्हणटात. तर आमी आमच्या सगळ्या भावा भयणी पासत मागया आनी जीं कोण आमचीं लागशिल्लीं आसात आनी तांकां आमी वळखता, तांकां कोरोना व्हायरस जाल्लें आसा जाल्यार तांकां साल्वार कर म्हणून मागया आनी आमकांय देवान राखची म्हणून हे मागणी आतां आमी देवा बापाक उबारुया. सोर पुदेदार आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोण वळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंतरणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. सायबा, ही वॅक्सिनां भायर सरिल्लीं आसा. तुजो आशिर्वाद आमचेर पाठय आनी आमकां बरो तातूंतल्यान गूण भायर सरोंक आमकां बळ दी. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजें जाणवें उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C42 पेज 46 उतर मोज्या देवाचें. C42. Kalzan kutsun dovota Orpon moja jivache Bapak mukti nubata Uton moja devache Maka zagoita haloita Orpon moja jivache Bapak vakanta vinoita. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नक्के पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा तायवात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काले आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनी तो मरो ना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार. पवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड,
तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा ते आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरमता, तुजें पुनर्जिवणपण आमी परगटता, तुज्या येण्याक आमी ओटवेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें बरजळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती जेपोती बागयोन झुजे बागयोन दोरम दोत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान ताणें शिकयल्ले मागणें सगलीं आमची इंतेसां मनांत धरून म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस खाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशें उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो खुडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू तुजो उगडास पुरो. D19 पेज 57. D19 पेज 57.
Jesu tuzo ugrahas puro, kalsan morung sontos koro, koslos aitor sontos samso, rup polon tukabokso, koslos aitor sontos samso, rup polon tukabokso. Now Jesus che son mahanadi, jibir movu swadi, kanan gayon omrutoti, talinatar popolati, kanan gayon omrutoti, talinatar popolati. भितरल्यान जेजूक एकठांय रावच्याक दोळे धांपया आनी ताचे बरोबर हो वेळ सारया. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें. तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, दोळ्यान तुवें आमची सोडवण केली, तर दोळ्यान आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्ट मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जिवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सवें आसूं आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवन फ्रांसीस शेवरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगेलोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. T1 आयला माये मागूंक मोजोत, पेज 203. T1. आयला माही मागूंक मोजोत तुजी, उबारतो नोतर आमचेर काकलुतीची. दोयाल माई आयकसाप सोमेस्ताची, बेपरवा कोरिना काय आमच्या मागण्याची.